चिंबलाचे नवे फ्लायओव्हराक विक्टोरिया फ्लायओव्हर अशें नाव दिवपाचें थारलां म्हूण मामीचो चलो आनी सद्याचो सांताक्रूजचो आमदार रुदोल्फ फर्नांडिसान सांगलें. फ्लायओव्हराचें काम सद्याक निमणे पावण्यार पावलां. रोखडोच उक्तावण सुवाळो जातलो. हेच सुवाळ्यात फ्लायओव्हराचें विक्टोरिया फ्लायओव्हर अशें नामकरण करतले म्हूण रुदोल्फ उलयलो. सांताक्रूज मतदारसंघांतल्या सगळ्या पंचायतींनी घेतिल्ले हे एकमुखी निर्णयाचेर मुख्यमंत्र्या वांगडाय खंय चर्चा जाल्या. चिंबल फ्लायओवर कितें जाला न्हू चिंबल फ्लायओवर आमी पळय तो घाल्लो तो न्हू आमच्या टायमार तेन्ना तो चालू केल्लो आनी एक 2 हांबे थिंगा त्या टायमार बांदलेले आहले आनी मागीर न्हू ते काम बंद पडले कित्याक तो रिजनाक लागून ते बंद आहले कितली 12 वर्सां सुमार बंद आहले. मागीर ते आमी एसंब्लीन आमी भोव मारून सगळ्या लोकांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो आमी तिका तुमी जाण आसतले एक फावट एक्सिडेंट जावन मागीर लोक आमी थिंगा बसताले न्हू कितलेच तर लोक मेले आयच्या दिसा पासून ऑलमोस्ट 20 लोक कमी मेले. आता राती पासून कोण एकलो मेलो थिंगा मातशें आरोप न्हू आनी हे लोक मरता म्हणून तेन्ना आमच्या टायमार आमी घाल्लेले ते आनी हे कितें केलें जेन्ना हांव सीएमा कडेन उलयलो तेन्ना सीएमान एक बरें डिसिजन घेतलें आनी आमच्या लोकांची तेणी आयकली न्हू की ही चड गरजेचें काम म्हणून न्हू आनीक तो म्हाका एसंब्लीन एश्युरन्स दी तें काम आतां ऑलमोस्ट कंप्लीट जालें एक फेज. आतां ही पळय मेन फेज आहा न्हू गाडी येता वयता त्यो आतां कंजेक्शन जाता ती फेज आतां पयली कंप्लीट जातली ऑलरेडी आतां जालेली आहा. आतां 10 तारखेर आमचें हें येता बीएम येता मिक्साच्या पयले बीएम जाता बीएम म्हणून एक लेयर येता तेका मोठी खोडी आसता तेजे 2 लेयर येता तेका येता एक सायडीच्यान आतां घाल्लेली आहा. आतां 10 तारखेर तेणें सांगलां म्हाका आपूण घालता म्हणून ही कोड्या ही कोण म्हालो जुडा काय तो म्हणालो 10 तारखेर हे घालता म्हणालो बीएम तेका 2 लेयर येयले ते वयर सकयल आहा न्हू पयली मातशी देंवती आहा ती सगळें कवरअप जातलें. तें जालें म्हणटकूच मागीर म्हाका दिसता 4-5 दिसांनी मागीर तेजें इनॉग्रेशन जातलें. ही जातली फर्स्ट फेज. तेका आनीक एक फेज आहा सगळ्यांक चडपाक गाडयो ती कंप्लीट जातली आनी कितें जाला न्हू आतां आमचें नांव तेका घालपाक पडचें कितें जालें प्रपोजल म्हाका पंचायत दिवचान येयलो आनी खुबशे जाणांचो असो डिमांड आहलो. अजून म्हाका दिसलें नंदकुमार कामतीनी म्हाका सांगलें अशें आमचें नांव तिका घालपाक तशें सुद्दां म्हणजे कारवारकार अशें खूब जाण अशें लोकांनी सांगलें अशें मेळटा कित्याक लोकांनी आनीक पंचायतीन म्हाका रेजल्युशन दिलें की आमचें नांव तें घालचें ना आनी त्या हिमोच्या खुबशे बरें मागताली आनी हांव तेंचो चड उपकारी तेणी मामीचें चिंतलें म्हणून न्हू. आतां हें डिसिजन आतां हांवें ऑलरेडी सीएमाच्या फुड्यान तेंचें रेजल्युशन काडून सीएमाक दिलेलें आहा. सीएमानी हें केलां म्हाजे फुडें वचचें म्हणून सायन मारल्या तेजेर आनी आतां ते वयतले हायवे कित्याक ते हेका लागता हायवे डिपार्टमेंटाक न्हू. आतां ती आसा प्रोसेसान तेंचे मध्ये ते जातले माहिती जाता. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.